आता जेन्नाच्यान ह्यो पॉझिटिव्ह न्यूज येवपाक सुरू जाल्या तेन्नाच्यान बीजेपीची जी खोशी आशिल्ली ती सोंपल्या. बीजेपी आता भियेल्या. बीजेपी सामकी हालिल्ली आसा आणि म्हळ्यार अशें इट इज लायक ऑलमोस्ट लायक अ शॉक वेव हॅज गॉन थ्रू द बीजेपी. जी पार्टी 370 सीट 400 पार अशे व्हडले व्हडले अनाउन्समेंट करताली ती आता सामकी शांत जाल्ली आसा आणि कितें करूं कितें नाका अशी तांची परिस्थिती जाल्ली आसा. कित्याक आमी सगळे जाणा चडशे सीट जे बीजेपीन जिखल्या ते 25, 30, 32% अशी मतां मेळून. आणि जर ह्यो इंडिया अलायन्साच्या पार्ट्यांच्यो सीट शेअरिंग अरेंजमेंट जाल्यो आणि उरिल्ले 65-70 सीट 65-70% वोट्स जर बीजेपीच्या अगेन्स्ट एकठांय गेले जाल्यार बीजेपीची कितें परिस्थिती जातली ही तांकांय खबर आसा. ह्या भयान बीजेपी खंयच्या लेवलाचेर षडयंत्र करूंक शकता हे तुमच्या समोर दवरपाक आमी आज ही पीसी घेतात. जेन्नाच्यान काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीचे डिस्कशनाचे कंक्लुजन जावपाचे आसा अशी न्यूज आयल्या आणि तुम्ही जाणा की आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष फक्त दिल्लीकूच न्ही, पंजाबाकूच न्ही, आसाम, गुजरात आणि तसेच गोंयान सुद्धा आमच्या राज्यान सुद्धा ह्या सीटांचे डिस्कशन करतात. आणि जेन्नाच्यान न्यूज आयला की ही आता ऑलमोस्ट कंक्लूड जावपाची आसा आणि सीट शेअरिंग अरेंजमेंट अनाउन्स जावपाचे आसा तेन्नाच्यान फाटले 1-2 दिसाच्यान आमचे दिल्लीक जे टॉप लीडर आसा तांकां बीजेपी वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांच्यान मेसेजी धाडपाक सुरू केला की तुम्ही हे अलायन्स करू नका, तुम्ही काँग्रेस पार्टी बरोबर हे अलायन्स करू नका. जर तुम्ही हे अलायन्स काँग्रेस पार्टी बरोबर केले जाल्यार आमी फुडल्या थोड्याच दिसान तुमचे कन्व्हिनर आणि दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालजीक अरेस्ट करतले. पळयात तुम्ही कितले भियेला ते. एका वटेन म्हणटा 400 पार सीट, दुसऱ्या वटेन इतलो भय आसा. तुम्ही जाणा अजून पर्यंत जी फेक लिकर केस एक सुद्धा तांकां पुरावो मेळूंक ना. 100 रेड देशभर तांणी केले, गोंयांत सुद्धा केले अशें आयकलां. कसलोच 1 रुपयाचो सुद्धा तांकां पुरावो मेळूंक ना. आणि समन धाडल्या अरविंद केजरीवालजीक. समन धाडून सुद्धा सगळ्या समनांक अरविंद केजरीवालजीन परत रिप्लाय दिलो आणि तांकां विचारलें की तुम्ही म्हाका समन कित्याक धाडला, तुमचो म्हाका आपोवपाचो उद्देश कितें. आर यू कॉलिंग मी एज अ अक्यूज, आर यू कॉलिंग मी एज अ विटनेस, आर यू कॉलिंग मी एज आप कन्व्हिनर, आर यू कॉलिंग मी एज दिल्ली सीएम. सही लेटरांचो ईडीन उत्तर दिलें ना. ईडी कोर्टान गेली, कोर्टान केस घाली की अरविंद केजरीवाल इज इवेडिंग समन्स म्हणून. आणि कोर्टान म्हटले तांणी अरविंद केजरीवालजीक नोटीस धाडली की तुम्ही येयात म्हणून. पण अरविंद केजरीवालजीन सांगले की आमचे बजेट सेशन चल्ला, असेंब्ली सेशन चल्ला, आपल्याक सध्या टाइम ना म्हणून. कोर्टान सुद्धा सांगले घाई कांयच ना, मार्च 16 तारखेक फुडली हियरिंग दवरुया. सो ईडी कोर्टान सुद्धा, लोअर कोर्टान सुद्धा वचून कांयच जालें ना तांचे. आता बीजेपी इतली भियेल्ली आसा की अशें आयकूंक आयलां की नाव दे आर गोइंग टू ट्राय द सेम थिंग व्हॉट दे ट्रायड विथ मनीष सिसोदियाजी. तुमकां याद आसतलें मनीष सिसोदियाजीक सीबीआयन नोटीस धाडली टू अपियर. सीबीआयन ताका 8-9 वरां क्वेश्चनिंग केलें आणि तेन्ना ताका अरेस्ट केलो कितें तरी संशय आसा म्हणून. सीबीआयन थोडे दीस ताका दवरपाक तांकां परवानगी आशिल्ली, पूण तांकां सीबीआयच्या केसीन बेल मेळच्या पयलीं जेलींच्यानूच ईडीन तांकां अरेस्ट केलो. सो अशे हे एक ट्रॅप सेट करतात बीजेपी. आणि अशाच ट्रॅपान आमकां माहिती आयल्या की आता सीबीआयची नोटीस अंडर 41A अरविंद CRPC 41A अरविंदजीक ते आपयतले, तांकां क्वेश्चनिंगा वेळार अरेस्ट करतले आणि जेलीन आसतनाच ईडी तांकां परत अरेस्ट करतली.